गोंय विद्यापीठात विद्यार्थ्यांक जावपी त्रास आनी तांचे हेर प्रस्ना खातीर बुधवाराक गोंय विद्यापीठाचे जनरल सेक्रेटरी सोहम रावत हाणें आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेवन निवेदन सादर केलें। विद्यार्थ्यां खातीर कॉमन रूम, शुल्क आकारून जिमखान्यात सुविधा कार्यरत ना, बालरथ सुविधा म्हाविद्यालयाचे विद्यार्थ्याचे उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी केली। तशेंच दर एका तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठात येवपी विद्यार्थ्यांक बस सेवा सुरू करपाची मागणी ताणें केली। आमचे जे यूथ जे आसा, आजचे यूथ जे आसा ते लिपून बसलेले पार्टीचे इश्यूज मुखार काडपाक शकना, ते आमी एज एन इश्यूज घेवन एज एन यूथ आयज आमी सर विजय सरा कडेन आयिल्ले की ते आमचे इश्यूज जे आसा ते पुट अप जावनी असेंब्लीक आनी ते मातशे इश्यूजाचे सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन मेळूं म्हणून आमकां। कसलो इश्यूज आशिल्लो? मेजर कितें खुबश्या कॉलेजींनी आतां रिव्हॅल्युएशन हो इश्यूज आसा, तो एक आमकां सॉल्व जाल्लो जाय। एक्सटेंशन ऑफ बालरथ खुबश्या कॉलेजींनी लायक एग्जाम्पल इज युनिव्हर्सिटीन ईच एंड एवरी तालुकान एकूय बस ना, सो आमकां ईच एंड एवरी तालुकान बसीस जाय टू गो टू युनिव्हर्सिटी। स्टुडंट्स आर फेसिंग इश्यूज लायक टू ट्रॅव्हल ओनली। आतां भुरगे जर कॉलेजीन वचपाना कॉलेज कशी चलतली? सो मेन इश्यू इज तालुकांनी सगळ्या आमकां बस जाय। आमी कितलेशे वर्सां जाले हेच्या खातीर ह्या इश्यू झगडटात। रिव्हॅल्युएशन म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा, इट इज बेसिकली एज अ एड टू स्टुडंट्स जे पेपर आन्सर करतात तांकां एक सॅटिस्फॅक्टरी जे हे मेळना, मार्क्स मेळना, वेर दे फील दॅट दे हॅव रिटन समथींग वीच रिक्वायर्स मोर मार्क्स, दे हॅड दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू पुट अप पेपर फॉर रिव्हॅल्युएशन। जर तांकां इफ दे रियली डिजर्व दॅट मार्क्स तांकां तो मार्क्स वाडून येतालो। बट इन द पास्ट फ्यू इयर्स द गव्हर्मेंट एंड युनिव्हर्सिटी हॅव टोटली स्क्रॅप दिस प्रोविजन आणि दे हॅव ब्रॉट समथींग कॉल्ड एज रिव्हेरिफिकेशन। रिव्हेरिफिकेशनान बेसिकली इतलें जातालें की फर्स्ट पेपरान तुका जे मार्क्स दिला, जर एक 40 मार्क्स दिला, तो रिएव्हॅल्युएटर येतालो आणि ते 40 मार्क्स परत काउंट करतालो, टोटल सारको 40 जातालो पळयतालो, पेपर परत कोण करेक्ट करतालो, परत कोण चेक करतालो। आता तो प्रोविजन आमकां जाय, बिकॉज भुरगे हार्डली 1 मार्क 2 मार्क इन मेनी कॉलेजीस जंय सिलेबस खूब टफ आसता, 1 मार्क 2 मार्कान तांकां बॅक पडटा आणि बॅक सोडोवपाक तांकां खूब त्रास जाता फुडें। सो सेम इश्यू घेवन आमी लास्ट 2 वर्सां आय पर्सनली फ्रॉम कार्य लॉ कॉलेज, GS कार्य लॉ कॉलेजीचो हांवें पर्सनली मेमोरेंडम घातिल्ले टू चीफ मिनिस्टर, इवन द गव्हर्नर एज वेल, बट तेजेर कांय जावं नाशिल्लें। ते करता करता म्हणलें कांयच करूं ना। आतांचो गव्हर्मेंट म्हणटा की इश्यूज हॅव टू बी रेज्ड इन ऑन अ परफेक्ट प्लॅटफॉर्म, सॅटिस्फॅक्टरी प्लॅटफॉर्म। आता असेंब्ली इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म, खंय सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसता आणि आमचे जे इश्यूज आसा इट इज डायवर्स इन ऑल, कोणालो ट्रान्सपोर्ट आसा, कोणालो स्पोर्ट्सान आसा, कोणालो एड्युकेशनान आसा। सो सरान आमचे सगळे इश्यूज असेंब्लीन काढून आमकां वी एक्सपेक्ट दॅट द गव्हर्मेंट एंड युनिव्हर्सिटी वर्क अप ऑन दीट अँड गिव अस सम रिलीफ इन द पर्टिक्युलर इश्यूज दॅट वी आर फेसिंग। जे त्यांनी एक सारांश दिला, दे हॅव समरायज देअर इश्यूज। आणि इश्यूज कितें दिसता की भुरगो जितले त्रास घेवन शिकता त्या भुरग्याक न्याय मेळपाक जाय की आपल्यान पेपर बरयल्लो तितले ताका मार्क मेळना। अशें धरुया की ताजो एक प्रश्न चॅकूच केलो ना जाल्यार जो चॅक करून डेप्यूट जाल्लो म्हणल्यार जो टीचर, जो एक्झामिनर आहा, ताका अकाउंटेबल कसो धरप? सिस्टम हॅज टू ऑल्सो हॅव हिम अकाउंटेबल न्ही। If the student is accountable for good education, takes hard work and has to pass an exam, if he has written a paper and if you have not checked it up only, re-evaluation kadap kiya. So why are you denying an opportunity to the student to get justice? If I feel I have answered my paper well, I have to be given justice. हे काढून फक्त अरिथमेटिक एडिशन करप आणि व्हेरिफिकेशन करप हे करपाक सरकारना काम करप। सो सरकार डायरेक्ट स्टुडंट कम्युनिटीक टार्गेट करता। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार।